गोंयांत दर 3 वर्सांनी चडांत चड एक फावट तरी गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीच्यो बदल्यो जातात। पण गोंय पुलीस खात्यान 1057 एम्प्लॉयी असे आसात जे एकाच जाग्यार 3 वर्सां परस चड काळ सेवा दितात। तातूंतले 107 एम्प्लॉयींक प्रमोशन सुद्धा जाले। तरी 10 वर्सां जाली तांकां, पूण ते एकाच जाग्यार आसात। नमस्कार, हांव ओंकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। आता पळयात, जेन्ना 2000 वर्स सुरवात जाली तेन्ना एका पुलिसाची PSI म्हणून प्रमोशन जाले। आता आमी 2025 आसा। तो पुलीस जे प्रमोशन जाल्ले तो पुलीस आजुनी त्याच जाग्यार आसा। तसोच एक हवालदार 20 वर्सां जाली, तेका कसलेच प्रमोशन जावंक ना, मात तो एकाच जाग्यार आसा। सुमार 415 पुलीस अधिकारी आणि कर्मचारी 3 वर्सां परस चड काळ एकाच सुवातेचेर काम करतात अशी माहिती मुखार आयल्या। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण गोंय पुलीस खात्यान 2024 3 वेगळे आदेश काढून सुमार 1384 ऑफिसर तसेच PSI हवालदार हांची बदली केल्ली। तातूंतले खुबशे जाण आपल्या नवीन पोस्टिंग जी येयल्या थंय गेलेच ना। ते ऑफिसर आपल्या नवीन पोस्टाक वचोंक ना म्हणून डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलीस हाणें आदेश काढलो। जो आदेश तांकां आसलो की संबंधीत जे ऑफिसर आपल्या नव्या सुवातीचेर रुजू जातले ते उपरांत फेब्रुवारीन 2025चो पगार मेळटलो असो वायरलेस मेसेज SP नेल्सन आल्बुकर हांणी जारी केल्लो। अशें आसतनाय 1057 जाण 3 वर्सां परस चड काळ एका सुवातीचेर सेवा दितात, म्हटल्यार आदेश काढून सुद्धा तांचेर कसलोच परिणाम जालो ना। आता एक प्रश्न येता की हे पुलीस एकाच जाग्यार रावल्या तरी कित्याक, आनी हांकां त्याच जाग्यार रावोवपाक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय हो प्रश्न पडटा।